नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता। काय ते पयलीं आमी एक कार्यावळ केल्ली नगर गोय, जातून आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी गेले, लोकांची कांय मतां जाणून घेतली। म्हळ्यार नगरपालिकेचे इलेक्शन जावपाचे आशिल्ले आणि ह्या वेळार लोकांचो एक सूर आशिल्लो म्हणजे गोंयान खंयसरूय जर आमी गेले, पेडण्यां ते काणकोण पर्यंत की आमकां नवीन फेसीस पळोवपाक जाय म्हणून। कारण आजकाल आमी सोशल मिडियाचेर इतले एक्टीव आसा, जे कितें घडटा ते तुमच्या मुखार रोखडेच पावता। तशेंच आजकाल इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रुडंट मिडिया तुमचे कडेन सगळ्यो गोष्टी हाडटा, सो सगळ्यांक अवेर आसा की कितें घडटा खंयसर ते। आनी म्हाका दिसता त्या खातीर एक सूर आशिल्लो की नवीन फेसीस पळोवपाक मेळपाक जाय, नवीन कार्य लोकांची पळोवपाक मेळपाक जाय म्हणून। आनी तशेंच जालें, जायते नवीन फेसीस नगरपालिकेचे इलेक्शनाक आमकां दिश्टी पडले। आता रोखडेच विधानसभेचे इलेक्शन जावपाचें आसा, जायते कडेन आमी हे सूर परत एकदा आयकता की नवीन फेसीस आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय म्हणून। आयज ही कार्यावळ करच्या फाटली आनी एक खास रिजन आसा, कारण अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आयज ह्या स्टुडियोन आसा, जांच्यांनी खूब ते पयलींच्यान सोशल वर्क सुरू केले आनी आयज तांकां पॉलिटिक्सान एंट्री करतना आमी पळयतात, कारण ही एक काळाची गरज आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। आयज आमच्या बरोबर ह्या वेळार पेडण्याच्यान कोरगांव हांगासरल्यान राजन कोरगांवकर आमच्या बरोबर आसा। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सगळ्यान पयलीं आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तुमी एक सोशल वर्कर म्हणून, एक आपवावुरपी म्हणून काम करतात आनी जायतीं कामां पेडण्यान तुमची ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा। ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आमी उलोवया, पूण ताज्या पयलीं एक गोष्ट तुमकां विचारपाक जाय, ती म्हळ्यार तुमचे पर्सनल लायफा बद्दल। कारण हे सगळ्यो गोष्टी करता आसतनाच एक पर्सनल लायफ आसता, ती तुमच्या वांगडा तुमकां सपोर्टा खातीर आसता, कारण घरचो सपोर्ट हे भरपूर इम्पॉर्टंट आसता। तर तुमच्या पर्सनल लायफा बद्दल, तुमचें शिक्षण आनी तुमचे जे गांव आसा ताजे बद्दल म्हाका सांगात। परत एकदा नमस्कार करता तुमकां। पहिली गोष्ट म्हणजे मी कोरगांवचो, माझं शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण सगळे कोरगांवात जाले, तसेच माझे माध्यमिक शिक्षणही कोरगांवात झाले। नंतर माझं जो कॉलेजचा शिक्षण असला ता पणजीमध्ये झाला, एस धेंपो कॉलेजमध्ये। नंतर साहजिकच म्हाका थोड्या दिसांनी एक प्रायव्हेटमध्ये मी काम केलं। प्रायव्हेटमध्ये काम केल्यानंतर थोड्या वर्षांनी म्हाका इन्शुरन्समध्ये नोकरी मेळ्ळी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स। मी सध्या थंयसर कार्यरत असे। थंय मी डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणजे मार्केटिंग ह्या हुद्द्याचेर काम केलं। योगायोग काय झाला, एक चांगल्या कंपनीत काम करपाचो योगायोग गेलो, त्याच्यामुळे बरेचशे गोष्टी म्हाका शिकायला मेळ्ळे। जर आज काय तरी मी तुमच्यासमोर उभे रावपाचो जर म्हाका योगायोग गेला, हे फक्त माझ्या इन्शुरन्स ह्याच्या भितर सरल्यामुळे साहजिकच म्हाका त्याचो खूप फायदो झालो। सो तुमी म्हणटा की इन्शुरन्स हाजे वयल्यान तुमकां खुबसो फायदो जालो की लोकां फुडें वचून उलोवपाक एक कॉन्फिडन्स येता। म्हाका दिसता की आयज तुमकां टीव्हीचेर जायते फावटी पळयतना तुमी ज्या कॉन्फिडन्सान उलयता तो कॉन्फिडन्स खूब गरजेचो आसा, तो एक धीर दिवपा सारको आसा तुमच्याच लोकांक। कारण आयज आमगे पळयतात की खुबशे लोक निराश जाल्ले आसा। हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा, कारण तुमीच खुबशे लोकांक तुमचे सरभोंवतणी पळयता की निराश जाल्ले आसा, कामां जायना किंवा खुबश्यो गोष्टी आसतल्यो, ह्या गोष्टीक तुमी कशें पळयतात? सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इन्शुरन्सान काम करून एक तरेची म्हाका एक धाडस जालें। एका गांवांसून एक भुरगो जर शिकून जर भायर इवन मडगांव सारक्या हेतूर गांवांत वता, जंय भाशेचो प्रॉब्लेम आसा, ते शिकलो म्हणून जायना, सर्टिफिकेट मेळ्ळें म्हणून जायना, पूण लोकां मदीं वचून लोकां मदीं उलोवप हेचेर जो काय डिफरन्स म्हाका म्हाज्या पेडण्याचो जो जाणवलो, सो तेन्ना म्हाका कळून चुकतालें म्हणजे पेडण्याची आयडेंटिटी काय आसा म्हणून। नकळत हे गोष्टी म्हाका शिकूंक मेळ्ळे। आनी मार्केटिंग असल्यामुळे म्हाका सगळ्यात फायदो कित्याक मी लोकां मदीं उरलें, लोकां मदीं तेचे विचार म्हाका आनी बरेचशे गोष्टी शेअर करपाक मेळ्ळे, बरे वायट। तितून बरे लोक मेळ्ळे, वायट लागले। नकळत ही सोशल ॲक्टिव्हिटीज थंयसून सुरवात झाली। इन्शुरन्समध्ये मी जनरल इन्शुरन्समध्ये असल्यामुळे बरेच प्रॉब्लेम जास्त येतात। काय असतात, क्लेम ह्यो आसताच, त्याच्या वांगडा बरेचशे गोष्टी असतात, त्याचे काय ना काय ते प्रॉब्लेम असतात, म्हणजे डॉक्युमेंटेशन सारकें ना, काय ना। सो ते म्हाका एक करपाचो योगायोग गेलो। सो नकळत माझी सोशल ॲक्टिव्हिटी जर सुरू झाले तर इन्शुरन्समुळे झालेत। आणि नक्कीच तुमकां सांगांक एक बरं वाटतं, म्हाका चांगली गोष्ट म्हणजे इन्शुरन्सान द डे मी जॉईन जालें टील टुडे म्हाजो बिझनेस एवरी इयर वाडत 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 इट इज आता माझं साधारण एक 6.5 ते 7 कोटी झाला, विच इज हायेस्ट इन आवर इन्शुरन्स सेक्टर। गोव्यात तरी माझ्या हिशोबात माझ्याकडे जो बिझनेस आसा एज अ पर्सनल इज हायेस्ट एमंग ऑल द डेव्हलपमेंट किंवा इवन द ब्रांचेस। एका ब्रांचीन हार्डली प्रिमियम असतात 1.5 ते 2 कोटी,
पण माझ्याकडे स्वतःचं साथ ह्या सगळ्या शक्य झाला लोकांचे ॲक्टिव्हिटी सोशल वर्क मी केले त्याच्यामुळे शक्य झालं. म्हाका दिसता सर आनी एक क्वॉलिटी आसता ती म्हळ्यार इन्शुरन्स ह्या लेवलाचेर पावोवपाची की तुमचें मनीसपण. लोक जेन्ना तुमकां मेळटा तेन्ना एक आपुलकी तुमच्या फुड्यान दिश्टी पडटा आनी त्या आपुलकी खातीरूय लोक तुमच्या वांगडा कनेक्ट जाता अशें तुमकां दिसता? सर आपुलकी ही नकळत येता आणि हे भितरसून येवपाचें आसता. म्हाका दिसना ती शिकोवची पडटा. हे हेचे सगळे कार्य म्हणजे माझ्या घरातल्यांनी घरच्या फॅमिलीमुळे जाले आसतले. जर तुमकां तशें दिसता आणि जर लोकांक हे नकळत माझ्या कित्याक ज्या ज्या वातावरणात हांव रावलो त्याच्यामुळे शक्य जालें आसतलें आनी स्पेशली माझ्या गांवपणामुळे ज्या कोरगांवसून हांव भितर सरला ज्या गांवांत अशीच मनशां आसतात दिस इज एक ज्वलंत उदाहरण तुमच्या समोर सारकें सर. म्हाका दिसता ही खरेंच गांवचे एक ताका म्हणटा की गांवचे एक झलक आसता पळय आपल्या भितर ती तुमकां खूब कितें शिकयता आनी तें शिकून घेवपूय भरपूर गरजेचें आसता. पूण म्हाका सांगात की तुमी म्हणटा की सोशल वर्क सुरवात जाली तुमची इन्शुरन्सा खातीर ताच्या नंतर गांवांत तुमी सोशल वर्क करपाक लागले. तेन्ना गांवचो सपोर्ट कसो कितें आशिल्लो तुमकां? कारण जेन्ना तुमी सुरवात केली तेन्ना पयलीं तुमकां लोक बाबा वळखपाक सुरवात करता मागीर लोकांचो तुमकां फीडबॅक येता. कितें आशिल्लो जेन्ना तुमी गांवांत सोशल वर्क करपाक सुरवात केली तेन्ना? सर आता सोशल वर्क म्हणून फॉर्म भरले प्रपोजल फॉर्म भरले क्लेम सेटलमेंट केले हे सोशल वर्क हांव म्हणू शकना पण दॅट इज अ बिगिनींग. हे करता करता म्हाका न्ही लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक खूब चान्स मेळ्ळो तो एम्प्लॉयमेंट वीच इज द बिगेस्ट गेन अशें म्हाका तरी दिसता. म्हज्या हितून सुरवाती पासून एक तर म्हाका एजन्सी दिवपाक खूब जाणांक मेळ्ळे तशेंच एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो योगायोग खूब आयलो. कारण माझे जे इंटरॅक्शन ज्या कंपनीनी जाताले स्पेशली वेर्ना इंडस्ट्रियल हांवें बऱ्याचशा लोकांक कामाक लायले आनी इवन कंपनीचे लोक म्हाका विचारताले. इवन एज ऑन टुडे सुद्दां म्हजे कडेन खूब भुरगीं कामाक आसात. एक 10-15 भुरगे एका गव्हर्मेंट ऑफिसान जर 10-15 भुरगे जर कामाक इंडिपेंडंटली दवरूं शकता ह्याच्यापेक्षा सोशल वर्क कितले आसतले. ह्या दृश्टीन सर म्हजो एक विचार जालो माझ्या गावासाठी कितें तरी करया. दॅट इज द मेन थिंग आनी हांवें ते आतां सुरवात केल्या. जर हांव म्हज्या इन्शुरन्स कंपनीन इतलें करूं शकता म्हज्या गावासाठी कित्याक करचें न्ही. दॅट हॅज मेड मी लीड टुवर्ड्स माय गांव. सो गांवांतली सुरवात. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता ही खूब बरी आयडिया आसा आनी ह्या आयडियाचेरूच म्हाका दिसता खुबश्या लोकांनी काम करप भरपूर गरजेचें आसा. तूं एकदां कोणाक तरी बाबा पयशे दितलो पूण ताका जर काम दीत जाल्यार तो आपल्या मेहनतीन आपल्या फॅमिली खातीर कितें तरी कमोवपाक शकता. ही आयडिया इतली बरी आसा आनी म्हाका दिसता सर बेस्ट ऑफ लक ह्या आयडिया खातीर तुमच्या आनी तुमी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान खरेंच फुडें काम करचें अशें दिसता. ताचे फुडें आतां सर तुमी आतां राजकारणान एंट्री केल्ली आसा. राजकारणान तुमी आतां फुडें वचपाचें चिंतलेलें आसा. खुबशे फावटी म्हणटात की राजकारण हें वायट राजकारण वचप न्ही राजकारण बरें न्ही. तुमी सगळ्यान पयलीं विचारता राजकारणा कडेन कशें पळयतात? तुमी कित्याक गेले हें दुसरें विचारता पूण कशें पळयता राजकारणा कडेन आयज? सर गांवपण आनी एक पेडणेकारपण हेची जाण असल्याचे म्हाका पयलीं अभिमान आसा. पयली गोश्ट म्हणजे पॉलिटिक्स हो म्हजो विशय न्ही. कित्याक इतलीं वर्सां हांव काम करत आयलो सोशल एक्टिविटीज नकळत खंय ना खंय तरी जायत आयले. बट जेन्ना म्हाका दिसलें म्हाज्या गांवांत जर खंय सुदारणा ना जर अनएम्प्लॉयमेंट आसा खूब प्रॉब्लेम म्हज्या नजरेक दिसूंक लागले. हांवें म्हटलें कितें तरी सुरवात करूंक जाय. इलेक्शन हो पार्ट चालूच आसता. जशें तुमकां म्हणटा तशें राजकारण हें म्हाजो न्ही. हांवें म्हटलें खंय तरी एक सोशल एक्टिविटी सुरवात करया. पळोवया तरी आमची आयडेंटिटी खंय आसा. आनी सर हांवें एक जानेवारीच्यान सांगपाचें म्हळ्यार एक 10-15 तारखेक म्हज्या मनान आयलें म्हज्या फॅमिली मदीं उलयलें बाबा आमी कितें एक्टिविटीज कित्याक करचे न्ही. कित्याक पेडणेकार जो पेडणेकार आसा तो सदांच स्वार्थी नासता. तो स्वाभिमानी आसता. ताका नीड आसता रोजी रोटी आनी मकान हेच गोश्टीचे. कित्याक ताका तेजी अशी व्हडली स्वप्नां ना. आनी आमच्या घरांनी हेच आसा. देवान जर आमकां बरी नोकरी दिल्या नोकरी आनी सादें जेवण शीत कडी मेळटा तर तेच्या पेक्षा कितें वायट. सो आमी ठरयलें खंय तरी जर आमच्या गांवासाठी ज्या भुमीन हांव घडला ज्या भुमीन म्हाका घडयला तेचो हांव ऋणी आसा. ह्या ऋणीन जर हांवें एक खंय तरी प्रयत्न कित्याक करचो न्ही म्हणून सोशल एक्टिविटीज हांवें सर सुरू केले. सोशल एक्टिविटीज सुरू करतना नक्कीच म्हणजे पॉलिटिक्स हो पार्ट आसताच पण हांवें पयलीं म्हटलें सोशल एक्टिविटीज करून तरी पळोवया सोशल. आनी लकीली त्या हिशोबान म्हाका खंय तरी बरी सुरवात जाली. जानेवारीच्यान सुरवात केली आनी आयचो दीस येयला. हेच्यात खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा. पूण पॉलिटिक्स हे आसूंकूच जाय. सोशल जर केले आनी पॉलिटिक्स ना जाल्यार खूब फरक आहे. शेवटी काम जावंक जाय गांवासाठी जाल्यार पॉलिटिक्साची गरज आसा. ह्या उद्दिश्टान हांव भितर आतां पॉलिटिक्स म्हणून पळयता. तुमी एक बरी म्हळें की आतां समजा सोशल वर्क आनी बऱ्या तरेन करपाक जाय जाल्यार
पॉलिटिक्सान एंट्री करप भरपूर गरजेचें, कारण तुमची कामां लोकां कडेन पावोवपाक जाय, आनीक बऱ्या तरेन कामां जावपाक जाय जाल्यार सरकारा पावडीचेर खंय तरी आपूण रिप्रेझेंट करप भरपूर गरजेचें आसा. माझो पेडणे हो सादो गांव, सिंपल गांव, ताका मोठेपणाचो गंध ना. ते म्हणजे हाय थिंक तांकां कशें जाय, एक स्वाभिमानी म्हणून रावता. पेडण्याचो एकच फरक आसा, पेडणेकार हो स्वाभिमानी आसा आनी हे दरवेळी दाखोवन दितात. तांकां लाचारी केलेली आवडना, पण भायले येवन तांकां लाचारी करूंक लायतात. त्याच्यामुळे म्हाका सुद्दां वाटला कांयतरी आपण करणं गरज आसा. आपण आपलो अस्तित्व दवरुया, आमचा पेडण्याचो एक तरेची आयडेंटिटी दाखोवया, आमी पेडणेकर बरा कांयतरी करूं शकतो, ह्या हिशोबानच मी भितर सरले. एक तुम्ही म्हळे की भायले येवन पेडण्यान रावतात, पेडण्यान येतात. तो प्रश्न हांव तुमकां सारको विचारपाक सोदतां. आमी पळयतात की फाटले 2-3 टर्म आमी पळयले की जे MLA आशिल्ले, जे पेडण्यान रावनाशिल्ले, जे MLA आशिल्ले ते पेडण्यान रावनाशिल्ले. तुमी अशें केन्ना दिसता तुमकां की पेडण्यान रावून पेडणेकारांनी आजून पर्यंत एक लिडर डेव्हलप करूंक पावूंक ना, कितें आशिल्लें? सर, हांव अशें म्हणनाकात, पेडणेकारांनी लिडर करूंक ना जाल्यार देव मांद्रेकर कित्याक इलो? देव मांद्रेकरा सारको जर माणूस निवडान येवं शकता, कोटकर सारको माणूस येवं शकता, जाल्यार पेडण्यान लिडरशीप ना? म्हाका वाटना हें चुकीचें आहा. पण आमचेर भायल्यांनी कब्जो केला इन वे ऑफ मनी फॅक्टर म्हणा, मसल फॅक्टर म्हणान, आनी असा करून आमकां जबरदस्ती ओडले गेलेत. आमच्या पेडणेकारार आयडेंटिटी आसात. नक्कीच ताका फुडें दिशा देणारो, नेतृत्व करणारी माणसां मेळांक ना. तुमकां आयज एज अ लिडर म्हणून पळयतात, आयज तुमच्या बरोबर यूथ आसा जायते, हाजो फायदो घेवन तुमी तुमच्या पेडण्यान बरें करपाचे विचार तुमी ऑलरेडी केल्ले आसा. आयज पूण सद्या विचारपाक सोदता की आयज कितें प्रॉब्लम्स आसा, खंयचे 3 प्रॉब्लम तुमकां सांगचे जाल्यार पेडण्यान मेजर फॅक्टर, मेजर प्रॉब्लम फेस करता जाल्यार कितें आसा? सगळ्यात पयली म्हजो प्रॉब्लेम आसा म्हाज्या पेडण्यात तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वर्स्ट प्रॉब्लेम. सर, मी खूप चांगली नोकरी करते, म्हाका चांगलं जेवण मेळटा, सगळ्यात बरा म्हाका मेळटा. जर म्हाका व्यवस्थीत मेळटा जाल्यार म्हाज्या पेडणेकाराक कित्याक न्ही? म्हाज्या पेडणेकाराक प्रत्येक घरान रोजी रोटी मेळाकच जाय असं म्हाका वाटता. जर स्वता आज इतली मी बघितली, कित्याक आता सोशल एक्टिविटीन जेन्ना भितर सरतकूच म्हाका तेजो बरोच अनुभव येयलो. पेडण्यात अनएम्प्लॉयमेंट एकदम जबरदस्त आसा. मी म्हणना की गव्हर्मेंटच जॉब मेळांक जाय, हो, मी म्हणना की सगळे एकदम बरे जॉब मेळांक जाय, पण प्रायवेटय जॉब्स आसत न्ही, एटलिस्ट रोजी रोटी तरी लोकांक मेळटली न्ही. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कितलेशे जॉब आसत. खिचे आमच्या MLAन खिची तयारी केल्या दाखयात तुमी. एक तरी असो माणूस आसा जेणे आमचे प्रोविजन केले आमच्या पेडण्याच्या लोकांसाठी. एक तरी इंडस्ट्री बरी येयल्या की जे जॉब्स देण्यासारखे. इतक्या वर्षात सगळे आमचे म्हणतात, इवन आमदार आमचे म्हणतात, पयलींचे भरपूर म्हणतात, आता सुद्धा विकास केलो. एक तरी अशी इंडस्ट्री आहा जिथे जॉब्स मेळ्ळे जाल्यार युवा वर्गांक जर रोजी रोटी मेळ्ळी जाल्यार हो प्रॉब्लेम येवचो नासलो आनी म्हाज्या सारक्या माणसाक भितर पॉलिटिक्सान भितर सरपाची गरज जाणवची नासली. सो प्रॉब्लेम आसा, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर. आनी सगळ्यात दुसरो मेजर प्रॉब्लेम आसा, प्लॅनिंगच नाही. अरे अनएम्प्लॉयमेंट आसतलीच, त्याच्यासाठी बाबा ह्या एक 5 वर्षात अमके एक इंडस्ट्री येतले किंवा अमके येतले, हेचेर काय प्रोविजन आसा? कांयच नाही. सो हेच्याबद्दल म्हाका आनी बोलायचं आसा, नक्कीच बोलते परत फुडें. बट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लेम, ज्याच्यामुळे पेडणेकार त्रस्त झालेले आहेत आणि खरंच त्यांचं घरा उद्ध्वस्त झालेली आहेत. कित्याक मी प्रत्येक घराघरांनी फिरलेलो आसा, म्हाका जाणवता, मी थंय गेल्यानंतर म्हाका वाईट वाटता अक्षरशः की अरे मी किती बरो जेवता, मी कितला काय खातोय. आमचो हो विचार कोणीच करूंक ना. कित्याक पेडण्याचो मनीस लिडर नसलो म्हणून हे दीस बघूचे पडलेत आमकां. जर पेडण्याचो माणूस असलो, ताका कळतलो असला घरान काय शिस्ता काय ना, आणि घरान काय प्रॉब्लेम असत नाही. तर एकच ज्वलंत एक्झाम्पल दितोय. पर एक पूरस्थिती झाली आता इब्राहिमपूर सारख्या गावात. आम्ही तिकडे पहिली गेलो, लोकल असलो म्हणून पावलो. म्हाका सांगा, आमदार असतात, मिनिस्टर असतात, खंय पावतात ते, कितली वरां लागली, आणि इले तरी ते काय भायले भायर फिरान गेले रस्त्या वयल्यान, तेंच्यांनी पाणी सुद्धा घरान गेला तर कोणाचें बगूंक ना. ह्या केन्ना शक्य जाता? जेन्ना भायलो असता. म्हणून आमकां भायलो नाका, म्हणून आमकां लोकल जाय, आमचो स्थानिक जाय. ह्या पेडणेकारांनी ठरयलेलो आसा आणि त्याच्यात नक्कीच यश येतला. आता एक झालं अनएम्प्लॉयमेंट बोलले, त्याच्यानंतर दुसरं आसा डेव्हलपमेंट. आमचो आमदार सदांच म्हणटा डेव्हलपमेंट केला. कसलं डेव्हलपमेंट हो? काय डेव्हलपमेंट? रस्ते जर व्हडले हायवे झाले म्हणजे डेव्हलपमेंट. तुम्ही बघितलं असतले त्या हायवेचेर पत्रादेवी ते पेडण्यापर्यंत किंवा धारगळपर्यंत कितले भुयार मार्ग असत. तेका माझ्या गावच्या लोकांनी ह्या सायडीसून त्या सायडीक कसा जावचा
त्याच्यासाठी सोय केल्या का? एकही भुयारी मार्ग जावंक ना, एकही असं पूल जावंक ना, उड्डाण पूल ज्याच्यामुळे ते जाऊ शकतात. फाल्यां शाळेंतली भुरगीं जर उतारली अली गावात येवपाचा, तेंच्यांनी रोड हायवे क्रॉस करपाचा, ह्याच तो प्लॅनिंग, ह्योच तो डेव्हलपमेंट. म्हाका सांगा, शेती आसा पलीकडे, घरां आसात, मी बघितले प्रत्यक्ष. ह्या सगळ्यांक प्रॉब्लेम कळता केन्ना तो गावातलो आसात जाल्यार. हे भायले असल्यार तांकां कळना. एक गावातलो मनीस दुसरी शेती ते सायडीक करता, कसो वयतलो हायवेसून? आयज 50 गाडी वयतात, फाल्यां 25 आनी 500 वयतले आनी 1000 वयतले. त्या टायमार आमी काय करपाचा? कसला डेव्हलपमेंट म्हणटात? उलट ह्या एक्चुली अक्षरशः आमच्या आंगा वयल्यान एक तरी काहीतरी कातर फिरयल्या भशेन केला हा हायवे. म्हणजे मी म्हणते प्रोविजन हाय असला, म्हाका म्हणा, मी अगेन्स्ट नाही, पण त्याच्यासाठी काय प्रोविजन बघात खंय आसा जाल्यार. कसलो डेव्हलपमेंट म्हणटात? सो मेजर प्रॉब्लेम हा प्लॅनिंग ना, प्रोजेक्शन्स ना. हो नंबर 2. तिसरो नंबर हेल्थ. हेल्थ इज अ मेजर प्रॉब्लेम आसा आमच्यात. आमची हॉस्पिटल जावं तुवें आसा, पूर्व आसा, कसली फेसिलिटी आसत हो? तुवें हॉस्पिटल जेन्ना लक्ष्मीकांत साहेबांनी एवढे कितला सुंदर त्याचं प्रोजेक्शन केला, काय झालं डेव्हलपमेंट? आमच्या आमदारान काय त्याच्यासाठी केला हे जाणवांक ना. जी पोटतिडकीन तुमच्यो ह्यो गजाली आयकतना आमकां जाणवता की बाबा कितें पेडण्यान सद्या कितें स्थिती आसतली ती. तुम्ही जायत्यो गजाली सांगल्यो, तातूंत हायवेचे सांगले. येस, ऑफकोर्स तुमी जे कितें सांगले ते म्हाका दिसता की आयकतना सारके बरोबर आसा आनी प्लॅनिंग आसप भरपूर गरजेचें आसा. हाजे बद्दल म्हाका दिसता तुमी खूब बऱ्या तरेन मांडलेलें आसा. एक गोश्ट तुमी म्हळें की हालीं पुरान जेन्ना इब्राहिमपूर सारकिले किंवा बाकीचे गांवांनी सुद्दां उदक आयलें, तुमी स्वता वचून थंयसर पळयलें. कांय गोश्टी आमकां आयकपाक मेळ्ळ्यो की गेल्या वर्सा सुद्दां जेन्ना पूर आयिल्लो, उदक आयिल्लें, तेन्नाचे सुद्दां नुकसाण भरपाई अजून मेळूंक ना. ह्या गोश्टीचेर तुमी कशें पळयतात? सर, खूप वायट दिसता सांगपाक म्हाका पेडण्या बद्दल. ह्या कित्याक आमच्या पेडणेकारांची कशी छळणूक केली ह्या तुमकां मी आतां सांगूंक सोदतां. 3 वर्सां जाली इब्राहिमपूर, हळण, तळण, इवन आराब्या ही सगळी एरिया पाण्या खाली वयता. ह्या 3ऱ्या वर्सा, फुडल्या वर्सा तज येतालो, त्याच्या फुडल्या वर्सा येताला. काय प्रोजेक्शन्स केला हो आमच्या डेप्युटी सीएमान, जो म्हणटा आपण विकास केले, काय डेव्हलपमेंट केले दाखवून दिवचा त्यांनी. म्हाका एक सांगा सिंपल गोष्ट, फर्स्ट इयर जाला, आय कॅन अंडरस्टँड. त्यांचं शिफ्टिंगाची तयारी केली काय त्या घरांनी अक्षरशः त्यांचे सगळे चुलीतले वस्तू म्हणजे A to Z त्याचा हे आला, त्यांचा कितला प्रॉब्लेम झाला. मी स्वतः बघितलं माझ्या डोळ्यांनी, मी गेलेले थंयसर, म्हाका कळलं ते. म्हाका इतलं जाणवलं की हे जर दुःख जर आमच्या MLA कळना, त्याचं प्रोव्हिजन त्यांनी करून आलं, कसलो विकास म्हणटा तो. आणि आदर्श गाव, तुम्ही आता इब्राहिमपूर नाव घेतलं म्हणून आणि सांगायचं पडला, इब्राहिमपूर हा आदर्श गाव. कितली सुंदर नाव वाटता, कितला बरा आवाज दिसता. आदर्श, ह्योच तो आदर्श जिथे पाणी दरवर्षी येता आणि घरा वयतात आणि शेतां पिड्ड्यार जातात. ह्योच आदर्श काय? त्यांची आडीच्या अजून इन्कम तांकां जर त्यांची लॉस जाला तर अजून तांकां मेळांक ना. ह्योच आदर्श काय? हां, आणि सगळ्यात म्हत्वाचं म्हाका सांगात, शिफ्टिंग जावंक ना किंवा हे लॉसेस काय प्रोविजन काय प्लॅनिंग आसा आमच्या डेप्युटी सीएमा कडेन? ह्यो जर त्या गावातलो रोवलेलो असल्यार नक्कीच काहीतरी आसतलें. ना मी सांगताय, देर इज आमकां खूप फॅसिलिटी आसत, आमकां हय थंय जावपाची गरज ना. आमच्या गावातल्या लोकांक हय ते पेडणेकारांक त्याच्यासाठी वळवळ करपाची गरज ना. कित्याक? म्हाका सांगा, सादी गोष्ट आसा, आमी इन्शुरन्स करतो गाडयेचो. कित्याक करतो? फाल्यां काय लॉसेस जाल्या त्या गाडयेचो जाल्यार ते पयशे मेळटात. तसा जाल्यार क्रॉप इन्शुरन्स कित्याक करूंक ना आमच्या आमदारान? शक्य ना. कितलो प्रिमियम भरचो पडटा. एक गावाचो जर फूल क्रॉप इन्शुरन्स केलेलो जाल्यार प्रत्येक गावातल्या लोकांक लॉस त्यांचा अधिकाराप्रमाणे त्यांच्यासाठी ताका सरकार दरबारी जावपाची गरज पडची नसली. हेका काय वेळ लागता विचार करूं? आमच्या सारको सुशिक्षित माणूस लगेच सांगू शकता. आणि आमच्या आमदारान काय केलं त्याच्यासाठी? हो झालं एक पार्ट. दुसरो पार्ट, ह्या बोलण्याचेर खूप विषय आसा एक्च्युली. क्रॉप इन्शुरन्स ह्या सगळीकडे आसा भारतात आणि त्या मोदी सरकारान इतल्या व्यवस्थित चलयला की इट इज व्हेरी गुड. आणि त्याच्यामुळे खूप शेतकऱ्यांक फायदो जाता. आणि म्हाका वाटतं हेंचेर मुख्यमंत्रीन आमच्या नक्कीच विचार करून हेचेर काहीतरी काहीतरी करूचो, ज्याच्यामुळे आमच्या पेडण्याच्या लोकांक बरोच फायदो. पेडण्याच कितें संपूर्ण गोव्यातल्या लोकांक फायदो जातलो. नंबर 2, म्हाका सांगा, ह्यो जालो एक क्रॉप इन्शुरन्स म्हणजे शेती भाती सगळी नुकसाण जाली. आता घरां, लोकांच्या घरात पाणी गेली. दर वर्सा 3 वर्सां जाली घराच्या पाणी वयतात, त्याचो पायो त्याचो आता ढासळतलो काय ना नाल्यार फाल्यां. ती वीक झाली, त्याची घराचा फाउंडेशन वीक जाताला काय तसाच उरताला. त्याच्यासाठी काय प्रोव्हिजन केला आमच्या डेप्युटी सीएमान? जे आमच्या आमदार म्हणतात त्यांनी आमदारान काय प्रोव्हिजन केला? बघला का एखादा घर त्यांनी जाऊन थंय प्रत्यक्ष दिसला? त्यांनी खिच्या घरात गेलो सांगायचं. मी असले त्या दिसा खिच्या घरात गेलो काय? तो भायले भायर इलो रोडान जिथे पाणी सुद्धा त्या रोडासून दिसना, त्या रोडासून गेलो.
हेच तो आमचो डेप्युटी सीएम, ह्योच आमचे असलेच आमदार आमकां हे काय. म्हाका सांगा, एक आमी धाकटीशी गोष्ट आसा, मी इन्शुरन्सान काम केलं म्हणजे जास्त बोला शकता. जर ह्या गावाचो इन्शुरन्स केलो, घरांचो इन्शुरन्स केलो, तांकां लॉस मेळचा नसला काय, तांकां लोकां कडेन मागचा पडटा आसला गव्हर्मेंटा कडेन आपली नुकसाण भरपाई काय, कितले पयशे पडटात प्रिमियम. एक घरातले मेन वस्तू त्यांचे टीव्ही फ्रीज ह्याचो इन्शुरन्स जाता. ह्या जर म्हणून मी म्हणते सुशिक्षित माणूस आहेत आणि पेडणेकार हे सुशिक्षित ह्या जाणून दिते मी तुमकां. ह्याच तर फरक आसा न्ही आमच्यात. ह्या आम्ही आमच्या माणसासाठी करूं. जसो घरातलो एक माणूस आपलो फॅमिली मेंबर जो मेन असता तो आपल्या भुरग्या बाळांचे विचार करता, तसो लोकल पेडणेकार ह्यो पेडणेकाराचो चिंततलो. ह्याच तर क्लियर आसा. म्हाका दिसता ज्या तरेन तुमी मांडले न्ही सर, हो प्रश्नच पयली म्हाका दिसता नील जाता की पेडणेकारां कडेन लिडर ना काय म्हणून. हो प्रश्न एक्चुअली नील जाता कारण तुमचे विचार इतले बरे आसा, तुमची लिडरशीप क्वॉलिटी इतली बरी आसा की आयज ह्या वेळार पेडणेकारांच्या फुड्यान ही सगळी आयडियाज तुमी. आनी एक गजाल कशी आसा, तुमी जे इतले बऱ्या तरेन सांगले न्ही क्रॉप इन्शुरन्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो, त्यो अजून पर्यंत बाकीच्यांक कित्याक विचार येवंक ना होच म्हाजो एक प्रश्न आसा. आनी ताजेर आमी केन्नाय बसून सर आमी गजाली करुया. म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा की हालींच मिशन फॉर लोकल हे तुमी एक सुरू केलो आनी ताच्या अंतर्गत तुमी जायते रस्ते म्हणजे युवांक घेवन तुमी रस्ते बांदपाक घेतले किंवा घरां बांदून दिली, गटरां जी इतली वर्सां साफूच जावंक नासली ताजेर तुमी काम केलें. कितें आसा हे मिशन फॉर लोकल? सर तुम्ही मूळ मुद्द्याचेर आयलेत. मिशन फॉर लोकल हे सुरू करपाचे काम असले फक्त माझ्या पेडण्याची आयडेंटिटी, जे माझ्या पेडण्यात एक लिडरशीप तयार जावंक ना. म्हाका माझ्या पेडण्यात प्रत्येक घराघरांनी लिडरशीप करपाची आसा, ह्या उद्दिष्ट आसला. म्हणून तर मिशन फॉर लोकल पेडणे. कारण इतके वर्ष आयात केलेली माणसं आमच्याकडे येलेत, ज्यांनी आमच्या पेडण्याबद्दल विचार करूंक ना. सो त्या दृष्टीने एक धाकटासा कार्य सुरू केला. कारण त्याचं नावही असं दिला की ज्याच्यामुळे आम्ही पेडणेकार एक जातलो, एक युनिटी जावपाचा ह्या उद्दिष्ट असला. आणि त्याचा आमकां फायदो आता दिसान दीस मेळटा. कित्याक प्रत्येक गांवांत तुम्ही खंय चलात, आमचा मिशन फॉर लोकल बद्दल इतली युवांची हे झालेली आसा न्ही, म्हणजे मेंबरशीप वाडटा की अनबिलिवेबल आसा. ह्याच तर आयडेंटिटी आसा न्ही आमच्या पेडण्याची. हो, जर मिशन फॉर लोकल हे पेडण्यासाठी असता आणि पेडणेकारच करतलो, साहजिकच तो येतलो न्ही. एक साध्या गोष्ट घेता, तुमकां एक धाकटेशी म्हण दाखयता. खोरा जो आमचा आम्ही शेतात वापरतो, ता जेन्ना माती ओडटा तर आपल्याकडे ओडटा. जर खोरा जर माती आपल्याकडे ओडटा तर पेडणेकर आपल्या मनशाकच हाडटले काय नाही. ही साधी गोष्ट आसा न्ही. जसो आपलो घरातलो मनीस आपल्याक हे करू शकता, ही सिंपल गोष्ट आसा. इतके दिवस तर जावंक ना, पण ह्या मिशन फॉर लोकल तर्फे शक्य आसा. म्हणून आता तुम्ही एक म्हटल्यात रस्ते केल्यात, साधारण गोष्ट आहा हणखणे गावासारखी. आता 20, 30, 40 वर्सां ते रस्तो एक जावंक ना. तुमकां वाटतं काय मी केलंय काय म्हणून? नाही हो, मी करू. माझ्या गावातले हणखणच्या भुरग्यांनी स्वतः मेळून केला. ते जे मालक ते स्वतः आम्ही एकत्र बसलो, बोललो, अरे असं असं त्यांना त्रास आहे काय करूया रे. आम्ही सगळे बसान एकत्र जाऊन एका दिसात त्या भुरग्यांनी स्वतःच्या खर्चान तो रस्तो केलो. सर मी करूंक नाही तो. मिशन फॉर लोकल ह्या कार्यकर्त्यांनी भुरग्यांनी केला. ह्याच तर पेडणेकार पण आसा न्ही, जे 30-40 वर्सां जावं शकांक ना, जर ते एखाद्या 2 दिसात जाता. कितला मोठेपण आसा हो गावाचा आमचा. ह्या तरी उदाहरण आसा. आणि ही अशीच कामां करूची आहात आमकां स्वताक मेळान आमी जर एकामेकाक मेळात जाल्यार बरेचशे गोष्टी जावं शकतात. हो, हे सिद्ध केलां आमच्या गावातल्यांनी. तुम्ही म्हणटा साफसफाई बाकीच्या आसात की गोष्टी, हे सगळे आम्ही, हे सर मीपणा नाही असत, हे आम्ही पेडणेकार करतो. असं खूप बऱ्या तरेन तुमच्यो गजाली आनी म्हाका अशें दिसता की आयकत रावो अश्यो. कारण आमी हे पुण्यभूमी गोंय जेन्ना पळयतात तेन्ना गोंयची एक असो भाग जंय इतली देवळां आनी इतली संस्कृती जपून दवरलेली आसा. पेडणे ह्या भागांच्यान जे आमचे आयचे गेस्ट राजन कोरगांवकर बाब तांचे कडेन गजाली करतना सुद्दां इतलें बरें दिसता की एक फील जो येता. सर लास्ट क्वेश्चन तुमकां विचारपाक सोदता, एक्चुअली सेकंड लास्ट क्वेश्चन. कारण तुमी आतां इलेक्शनाकूय उबे रावपाचे आसा. तुमचे कितें प्लॅन्स आसा पेडण्या खातीर, कितें विजन आसा तुमचें? सर हो मूळ प्रश्न तुम्ही विचारल्या बद्दल म्हाकाय बरें दिसलें. कितें आसा से हांवें तुमकां म्हटलें हांव सोशल वर्क नक्कीच पॉलिटिक्साचेर विचार करचो पडलो. कित्याक सोल्युशन करपाक कितें तरी पॉलिटिक्साची गरज आसा, त्याच्या शिवाय गोष्ट घडची ना. सर हे करता करता एक जाणवलें, आता जेन्ना तुमकां साधारण गोश्ट सांगले क्रॉप इन्शुरन्स, जर बाकीचे घरांचे इन्शुरन्स, जेन्ना ह्यो माणूस असो विचार करता नक्कीच तो काहीतरी पेडण्याचा विचार करतलो. आता बघा अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लेम. म्हाका सांगा काय प्रोविजन आसा तो आमच्या पेडण्यासाठी केलेली? कोणी म्हणायच्या पूर्वी म्हटले आमच्या आमदारान त्याच्यासाठी काय केला काय नाही. म्हाका सांग, माझा मेन इंटेन्शन हा एम्प्लॉयमेंट.
कारण ज्या घरात ज्यांना रोजी रोटी मेळटली त्यांना सगळी व्यसनां ह्या ते बाकीच्यो गोष्टी नलिफाय जातले. ही सिंपल गोष्ट आसा. सो पहिली गोष्ट आसा एअरपोर्ट हे ते बरेच रिलेटेड जॉब्स येवपाचे आसात खूबच. मी जेन्ना ज्या दिसा भितर येयला जेन्ना मी ऑफिस ओपन केलं तेन्ना तुम्ही मुद्दाम माझ्या ऑफिसार नोटींग केलेलं आसा आम्ही जॉब 8वी 10वी हे 12वीच्या भुरग्यांक दितलो. काय दितलो? जॉब दितलो म्हणजे नेमके काय करतलो? त्यांचा प्रशिक्षण दितलो ज्याच्यामुळे ते तयार करतले. फाल्यां तांकां जर जॉब्स येयले एअरपोर्टान जाल्यार ते पयलीं तयार आसंक जाय, ट्रेनींग आसंक जाय. मी तांकां सादी गोष्ट सांगता भुरग्यांक, आमकां गार्डनर जाय. एअरपोर्ट म्हणजे गार्डनिंग येतलेच ना म्हटलं एक 50 गार्डनर लागतले. जर 8वी भुरगीं जर फेल आसा जर पास आसा त्यांच्यासाठी जर आम्ही इवन ते भितर बायलां सुद्दां असतात तांकां जर आम्ही एक पुरस्कृत केला किंवा तांकां एक सांगून बाबा तुम्ही असो असो कोर्स करा गार्डनिंग जाल्यार ते भुरग्यांक आमच्या 50 घरांनी नोकरी लागतले काय लागाचे ना. म्हाका सांगा ना जाल्यार हे भायरसून हाडटले, हे केरळासून हाडटले, महाराष्ट्रासून हाडटले, हितूरसून हाडटले. जर आमच्याकडे एक 100 लोकांचा जर गार्डनिंगचा जर लिस्ट आसा जाल्यार फाल्यां एअरपोर्टाचे रिलेटेड किंवा बाकीचे खितूर येयले जाल्यार गार्डनर आमचे 50 भुरगे लागलेले बरी का वायट खबर. ह्या असा प्रोजेक्शन हा. तसंच मल्टीटास्किंग कोर्सेस हे सुद्धा एअर रिलेटेड आम्ही दिवपाचो विचार करतो ज्याच्यामुळे माझे पेडण्याचे असेच कितलेशेच भुरगे लागतले. ते 100 असतले, एक 400-500 तरी नोकरी असतले. 400-500 नोकरी जर मल्टीटास्किंगाचेर माझ्या भुरग्यांक जर प्रशिक्षण दिवन घेतला आणि आमच्या लिस्ट असले आणि जर आम्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगले बाबा आमच्या भुरग्यांक पयलीं मागीर बाकीच्यांक ते हय म्हणटले काय ना. त्याच्यासाठी आम्ही मी आता सध्या लोकांक तेच सांगते की आमच्या लोकांक पयलीं आम्ही एक तरेचे हे करया म्हणजे तयार करया बाबा तांकां तुम्ही कोर्सेस करा. कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जायना काय, ॲटलिस्ट काय तरी रोजी रोटी मेळानी. अशेंच हावसकिपींगचे सुद्दां अशेच गोश्टी आसात. ही सादी गोष्ट आसा. तशेंच बाकीच्या भुरग्यांकय जाताला. ह्याच तर मेन आसा. जर आमच्या भुरग्यांक नोकरी मेळत त्याच्या पेक्षा सुंदर गोष्ट येवची ना. ह्या माझा मेन. जर तुम्ही म्हाका पयलीं विचारत म्हाका प्रत्येक घरातलो मनीस रोजी रोटी सुरू जाणं ह्या कर्तव्य आसा. डेफिनेटली गव्हर्मेंट जॉबय मेळटलेच माझ्या पेडणेकारांक. त्याच्यासाठी आम्ही झटतलो आणि करतलो आणि आमचे कॅपेबल आहात माझे पेडणेकार. असं म्हणा नाका की मी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आता एअरपोर्टाचेर कितले आमचे मनीस आसा कामाक. आता थंयसर गाडयो सगळे भायले आहात ते के रजिस्टर तेच जर म्हाका सांगा पेडण्याच्या माणसाक जर ट्रान्सपोर्टेशन दिलाला काय वाईट जाताला असलं काय हो. हे शक्य नसला काय आमच्या डेप्युटी सीएमाक. कारण तो लोकल माणूस असल्यास शक्य असला. तोच जर भायलो असला तर काय पडला. ह्याच्यासाठी आमकां भायलो नकाच पुरो खूप झाला. आम्ही सहन केला. आता आमकां क्रांती करूची आसा आणि आमचे पेडणेकार सगळे क्रांती करतले आणि आपलो माणूसच घडोवन हाडटले आणि तयार करतले आणि तो तसलोच आमदार बसयतले. एक गोष्ट सगळ्यांक खबर आसा की आम्ही पेडणे हाजे कडेन पळयतना पेडणे गांवा कडेन पळयतना एक सारके अभिमानान पळयतात. कारण संस्कृतीचे जतन म्हणात किंवा थंयसरली जी आपुलकी आसा ती खूप रीच आसा. खूप गोष्टी घेण्यासारक्यो आसा, शिकपा सारक्यो आसा. आणि आज तुमच्यो जेन्ना गजाली आयकता आमी, तुमचे जेन्ना विचार आयकता तेन्ना खरेंच दिसता की खूप कितें बदल घडपाक जाय, बदल जावपाक जाय आणि तुम्ही जी क्रांती सुरू केल्या ते क्रांतीक आनीक यश मेळो इतलेंच आमी मागतात. आणि सर एक गोष्ट आमी सदांच पळयताले की खुबशे जे आतांचे पॉलिटिशियन आसात ते सुद्दां की पयलीं खुबश्यो गजाली सांगतात आणि मागीर निवडून आयल्या नंतर खुबश्यो गजाली करिनात. कारण मागीर खुबशीं कारणां दितात मागीर. पूण सर एक मागता तुमचे कडेन सुद्दां की जे विचार तुमी आतां सांगले मना काळजांतल्यान सांगता खूप बरे विचार आसा आणि तुमचे कार्य खूप फुडें वचपाक जाय आणि हे जे विचार आसा ते तुम्ही प्रत्यक्षात हाडपाक जाय इतलेच तुमचे कडेन मागता सर. आणि एक लास्ट मेसेज जर आमच्या गोंया खातीर आणि तुमच्या पेडण्याच्या लोकां खातीर जर दिवपाची जाली जाल्यार कितें आसा सर? माझ्या पेडणेकारांक एकच आव्हान आसा. हे फावटी आमी दाखोवन दिवया आमी आयात मनशांक भितर घेवचो ना. आमी आमची आयडेंटिटी पेडणेकाराची दाखया. आमी पेडणेकार हे सिद्ध करूया आणि कॅपेबल आसो हे सिद्ध करूया. बरोबर. आणि म्हाका दिसता खूप बऱ्या तरेन तुम्ही सगळे विचार मांडलेले आसा. राजन बाब थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही टायम दिलो आमकां. तुमचे विचार आणि ज्या पोट तिडकीन तुम्ही फुडें हाडले सगळे विचार ताजेर सरकार सुद्धा सध्या विचार करतले आणि ज्यो ज्यो गोष्टी जावंक ना त्यो गोष्टी करपाचो प्रयत्न करतले. हार्डली थोडे आनीक म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. त्या इलेक्शन जायसर तुमची सगळी कामां लोक पळयतले आणि तुमच्या विचारांचेरूच लोक तुमकां मदत करतले हाजे बद्दल दुबाव ना. सर देव बरें करूं तुम्ही आयले म्हूण आणि आमच्या वांगडा हांगासर उलयले म्हूण. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं.